लावदातो सी ह्या सुमानांत आमी आसतना एक खालती विनंती सगल्यांक बो करून जे कोण जुवारी नदीचे देगेक आसात ऑन द बेड ऑफ रिवर जुवारी म्हणजे लागता चिकाली दाबोली सांकवाळ हांगासर रावतल्या भावा भयणांक तशेंच कुट्टाळे पासून देवाचे कृपेन आनीक देवाच्याच मोगान आमी म्हणूंक जाता ह्या वर्साक आमकां तिसऱ्यो पडल्यो सुमार 4-5 वर्सांनी देवान आमकां दिलां तें आमचेच पासत पूण त्याच बरोबर खेरीत भाशेन हो लावदातो सी सुमान आमी मनयता आसतना आमकां जोण एकल्याक जबाबदारी आसा तें सांबाळपाक आतांच सगळें काबार करपाक न्हू गेल्ल्यो 3 वा 4 झरगती जाल्यो तेन्ना म्हाका दिसता आमी सगल्यांनी तिसरी खाल्या आनी आतां फाल्यांच्यान निमणी जरगत पावसाळ्या आदीं जातली तेन्ना एक निमणो चान्स आमकां सांबाळपाक फुडल्या वर्सांनी आमकां तिसऱ्यो जाय काय नाका हें आमचेर धरलेलें आसा दुबाविरीत आमकां सगल्यांक जाय मेंद्यो आजून येवंक ना आमी रावता केन्ना येतल्यो काय म्हण देवाचे कृपेन त्योय आमकां मेळटल्यो जरी तर आमी काळजी घेयत जाल्यार त्यो सांबाळीत जाल्यार तशेंच तिसरी वस्त आसा ती कालवां आनी ती कालवां त्या फातराक जाता हाडे म्हणटा तांकां आमी जाल्यार खालती विनंती ही निमणी जरगत आसा तेन्ना तिसरेक हात लावचो न्हय कित्याक जरी तर ब्रिडींग जातलें जाल्यार आमकां ते ब्रुडर्स म्हणटा ते थंयसर आतां उरपाक जाय निमणी उरल्या ती पासून आमी खर्जून काडली जाल्यार आनीक मागीर कांयच मेळचें ना ह्या पासत म्हजी विनंती सगल्यांक ही निमणी जरगत आसा तेन्ना कोणेंच नदीन देंवचें न्हू आनी ह्यो तिसऱ्यो काडच्यो न्हू जावं दी तांकां फुडल्या वर्साक आमकां आनिकूय मेळचे पासत दवरया दुसरें कालवां काडटात तांणी हाडे जे आसात जे फातर आसात जीं कालवां जातात तीं फोडून काडल्यार पुरो आतां ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमच्या दोळ्यांक पळोवंक मेळ्ळां जायत्या लोकांनी हे हाडे काडून आपल्या घरा व्हेल्यात तांचो जागो तुमच्या घरांनी न्हू वा तुमच्या बॉलकावांत न्हू हे हाडे आसात ते थंयसर हे दर्याचे देगेर वा नदीचे देगेर आसपाक जाय थंयसरले आमी जेन्ना काडटा तेन्ना एक वाटेन परतून जावपाचेर परतून कालवां जावपाची एक जो सबस्ट्रेटम आसा तो आमी काडटा दुसरे सुवातेर थंयसरली माती जी आसा रेंव जी आसा ती उडोवन वयतली इरोजन जातलें म्हणटच आमची रिवर बेड जी आसा ती सांबाळपाक आमकां जोण एकल्याक हो कायदो आसा आनीक जबाबदारी आसा तर खालती विनंती तिसऱ्यो ह्या निमणे जरगतीक आमी कोणेंच काडूंक वेच्यो न्हय आनीक कालवां जीं कोण काडटात तांणी हाडे जे आसात ते उबारून आपल्या घरा व्हरचे न्हय